मागणे करनासतना ताणे सांगली पुत्रा भेट सांगता आज निमाणो शुक्रारे आम्ही म्हणता जेजूच्या कष्ट मरणाचो शुक्रारे संत आंब्रोस म्हणता हो कोटसाणेचो शुक्रार म्हणून San Lorenzo Giustiani म्हणता जेजू त्या सोचरांनी बांधलेल्या बांधपादावरून खुर्सार मेलो नाही बघा रे तो लोकाच्या मोगाच्या बांधपानी बांधलेल्या मोगा गातीरे ताणे प्राण केलो मोगाच्या एका दृष्टीने आम्ही पळयल्या रे जेजूचे जीवन सलबणी झाला कित्याक राई म्हणून मागलेलो सोर जावन निरपराधी आसलो अपराधी जावन खुर्साच्या वयर उमकलता कुंडी जावन लोकांच्या दृश्टेने ताका पळयलो जाल्यार तो निराशी बघून सलबन गेल्लो जाला आज आमी पळयलें जसं की हमडी मुस्तायकी घालून रायाल मुस्तायकी घालून तो वेदीच्या मुखार सरपडटा म्हणजे ह्या सलबनांनी तो जीक लेखता जेजूची कधी बलात्काराक बरयल्या पत्रान सांपावलून बरयला तिसऱ्या अध्यायान 13व्या पर्यंत शिराप ताका जोकोन खुर्सार उमकलता तर जेजून त्याच शिरापाचो जेजू शिराप आसलो ताणें बेसांव जावन परिवर्तन केलें कधी जावन पूर्ण सल्यान आमी वाचतना हो शिराप मात न्ही देवाचो क्रोध जर कोण जर हर एक मनीस एक सोराक ते मरण सांपवलें खुर्साचें आनी होच जेजू ते खुर्साचें मरण स्वीकार करणे कसले देवाचें क्रोध आसलो देवाचो मोग जावन परिवर्तन करता देवातान पयस गेली परजाक देवाच्या व्यंगेंत तो एक करता तोच जेजू तर तो जेजू ताणें मरण पावलें कोणा खातीर आनी कित्याक अब्राहम लिंकन अमेरिकेचो प्रेसिडेंट जाताना ताका इतल्या वर्सांनी प्रेसिडेंट जावन आसतना काळ्या लोकांच्या गुलामपणाक सुटका घेवंक तो लढाई करनासतना ताका गुळो घालून जुयेची मारतात अशें ताची निर्जीव कूड वॉशिंग्टन DC जावन ताच्या गांवाक तांणी पुरशांवार व्हरतना एक काळी बायल आपल्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक तिच्या खांद्या वयर धरून सांगता मोगाल तुदा त्या मनशाक पळय ती निर्जीव कूड पळय त्या निर्जीव कुडेने तुका आनी म्हज्या खातीर ताणें प्राण केला अशेंच एका सोजेराच्या मरण पावल्या सोजेराच्या फोंड्याच्या वयर अशें बरयल्लें तुमच्या फाल्यांच्या खातीर ताणें ताचें आज भेटयलां ह्या जेजूच्या खुर्सा वयर जेजू नजरेने जुदेवाचो राय म्हणून बरयला तो आम्हा सर्वांचो राय जाला केवळ देवान इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक आपल्या मध्ये जाणून आमच्या खातीर तो ताचे जीवन ताणें समर्पूंक शकलो तर मोगाचें कोण जावन आलो ह्यो जेजू हो जेजू म्हज्या आनी तुज्या वरी मांस आनी रक्ताचो एक मनीस जावन आसलो 30 वर्सांनी सडीत ताणें कितेंच करूं ना तरी पूण 3 वर्सांनी ताणें केल्ली मिनत ताणें केल्ली विचित्रां हर एकल्यांनी ताच्या दोळ्यांनी देखली आनी ताच्या काळजांनी ताणें अनुभव केलो हर एकल्यांक गेल्ल्या गेल्ल्या थंय ताणें बरेपण केलें जावन पुरो कोटकारांक तांची कोटकाराची पिडा खूण केली 10 जाण आयल्यारी एकलोच अर्गां दिवंक फाटीं आयल्यारी हर एकल्यांक ताणें परत परत बरें करीत गेलो कुड्ड्यांक ताणें ताची दोळ्यांची सकत परत पळोवच्या बरी केलें सोलोंक जायत्यांक परत चलच्या बरी केलें जो कोणाक कान आयकनाक परत कान आयकोवच्या बरी केलें त्याच आवयच्या उदरी तो जल्मून आयिल्लो आनी ताची ती 3 वर्सां ताणें केलें मिसांव तरी पूण तो जीक ताची जाली ना कित्याक हर एकल्यांनी ताका म्हळें मार खुर्साय ताका हर एकल्यांनी ताची खुर्सा वाट खुरीस काडून वेताना म्हजो इल्लो कान दिवच्या बदलाक हांवें ताच्या खुर्साक दामून धरलें हर एकल्यांनी आमी आनी हर एकल्यांनी दामून धरलें म्हजी आनी तुमची जडाई ताच्या खुर्साक चडयली कशी हर एकल्यांनी केळकुलां केली आमी आनी तुमी त्याच केळकुलांनी जमा जाल्या तर तुस्सू मांसा आनी रक्ताचो जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर हर एक ताचें आसलें रगत आनी मांस वारयतना कसलो अनुभव आज म्हाका आनी तुमकां जायचे
कसल्या काळजाने आम्ही हांगा आज आयल्या नंगी त्या जेजून मारतका बाराबासाकी सोडई म्हणून आम्ही बोब मारली त्यास जेजू तेच उतरा आज आमच्या दावणी ऐकनागी कंडी जावन आज आमकां पळयतना आमच्या मदीं भरपूर कश्ट आसा ते कित्याक हे कश्ट अजूनही आसा ते म्हूण आमी विचारूंक पुरो ह्या सवालाक जवाब आजही कोणी दिवंक शकना प्रख्यात तत्वज्ञानी हर एक कोणी तांच्या शिकपान तांणी विविध जवाबी दिल्या ते तत्वज्ञानी एपिक्युरियन सांगच्या बरी ह्या संवसारांत कित्याक आनी की कश्ट आसा ते कित्याक ही वायट घटना आनी की घडते आसा ते जर तर देव काकुळदार जाल्यार कित्याक ही दुखां तो पळयता जर तर तो काकुळदार जाल्यार तो देव सत्यवंत नाही जर तर तो देव सत्यवंत जाल्यार तो देव काकुळदार नाही जर तर तो सत्यवंत आणि काकुळदार जाल्यार तर कित्याक ह्या संवसारांत दुख आनी कश्ट ह्या जापीक पुरक जावन गौतम बुद्ध आमकां जबाब दिता कित्याक ह्या जिवनांत ह्या आमच्या संवसारांतल्या दिसपट्ट्या जिवनांत कश्ट करगवणी आसा ते आनी तो सांगता नियंत्रण नातली आशा आसल्या खातीर ह्या जिवनांत कश्ट आसा ते आशे दुखाके मुला तो सांगता ह्या जिवनांत आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत नियंत्रण नासलेल्या आशेक लागून आमी ह्या कश्टान आसाव तरी पूण जेजून आमकां सांगचें मनशाचो मोग करा न्हय वस्तूंचो वस्तू केवळ म्हाका आनी तुका वापरूंक मात्र मनीस एकामेकाचो मोग करूंक कशें कालच्या दिसा ताणें मंदमेचो मोग बरो उपदेश आमच्या मदें ताणें दाखयलो गी कशें मोग म्हळ्यार त्याग एकामेकाचे सॅक्रिफिस आनी जीवन जावन आसा हेंच मोग म्हूण दाखयलो गी तोच जेजू क्रिस्त आमच्या थंय सांगता आज आमी एकामेकाचो कशें मोग करता केवळ अधिकारा बसत आमी मोग करना गी केवळ पयशांचो आमी मोग करना गी केवळ भांगाराचो आनी सिंगाराचो आमी मोग करना गी तरी पूण आज जेजू परत ह्या कश्टांच्या ह्या कोटसाण्याच्या दिसा सांगता कशें बाबा आमटे ताच्या उतरांनी सांगता कंडी जावन ताचें वजन हांव व्हरोंक फावो न्हय तरी पूण जेजूच्या खुर्साच्या सावळेंत हांव चलोवंक फावो कंडी जावन आमी आनी तुमी सॅक्रिफीस केवळ करचें आमच्या भुरग्यां खातीर मात्र आनी आमच्या खातीर तरी पूण जेजून केले सॅक्रिफिसा हर एक मनशा कुळा खातीर तर मोगाचे न्हू म्हज्या आनी तुज्या खातीर त्याच जेजून सॅक्रिफीस करतना कशें आमी केवळ मनशाचो मोग करनासतना रावचें मनशाचो मोग करूंक आज आमी शिकयल्ले आसता आजूच आमी मोग करूंक आराम करचे मात्र न्हय आमच्या त्यागाची जिणी आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत हेरांक दाखोवन दिजें कसल्याक तें हगे मोसोरू राग स्वार्थ हे जावन आसा आमच्या 2 दिसाचें जीवन हांगा आसतना बरें नांव आमी कांचोवन मरया जर तर आमी बरें करूंक आसा आजच आमच्या दिसांनी करया एका बरोवण्यान अशें बरयलां आमच्या लागीं भांगार रुपे आसूंक पुरो कितें फायदो भांगार आनी रुपे आसून सोबाईन अंतर कितें फायदो दाट मोठी बेड्डां आसून न्हीद ना तर कितें फायदो बरी बरी खाणां आसून रूच ना तर कितें फायदो वेगवेगळी टॅबलेटां आसून भलायकी ना तर कितें फायदो देवाळे इगर्ज बांदून देवूच ना तर कंडी जावन कुरीस नासताने कुरोवना कस नासताने सुख नात आनी निमाणो शुक्रार नासताने पासकांचो आयतार ना तर परयेंतल्यांनी ताचो म्हणलो निमाणाचो शुक्रार चलोवंक आसा केदाळा हांव आनी तुमी म्हजो कुरीस घेवन आनी आमचो कुरीस घेवन आमचो कालवार पर्वत म्हणजे आमचे कश्ट आमच्या कुटुंबान असले कश्ट सोसून व्हरोंकूच आसा कित्याक निमाणो शुक्रार नासताना पासकांचो आयतार आमच्या जिवनांत येवचो ना तर पासकांचो शुक्रार पासकांचो आयतार येवच्या खातीर आमच्या जिवनांत आमी मागुया आनी देव आनी जेजू आनी मोरयेची ससाई
आमच्या दिसपट्ट्या जिवानंती सदांच आमकां प्रेरण जातली म्हणलें सांगती आमचे प्रार्थने बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.